दीस शुक्रार नोव्हेंबराची 29 तारीख 2024. पयलें वाचप उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 20 वळ 1 ते 4 आनी 11. अध्याय 21 वळ 2. तेदवा सर्गींतावन देवदूत देंवोन येता तो हांवें पळयलो. ताच्या हातांत पाताळाची सावी आनी व्हड एक सांकळी आसली. ताणें त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या पुरातन सर्पाक धरलो आनी 1000 भर वर्सांक सांकलीन बांदून घालो. आनी शेकी देवदूतान ताका पाताळाक शेवटिलो आनी पाताळाचें दार धांपून ताचे वयर मोर मारली. 1000 वर्सां पर्यंत त्या महासर्पान खंयच्याच जनांगाक आडवाटेक वरिनाशें ताणें अशें ताका विचार केलो. त्या वायद्या उपरांत त्या महासर्पाक थोड्या काळाक सुटका मेळोंक आसा. उपरांत हांवें थोडीं शियासणां पळयलीं. न्याय करूंक नेमिल्ले तांचेर बसयल्ले. जेजूक साक्ष दिवन देवाचें उतर परगट केल्ल्या खातीर शीस कापिल्ले तांचे आत्मे हांवें पळयल्ले. तांणी ते मनजातीक जावं तिचे मुर्तीक जावं आराधन करूंक नातलें. उपरांत एक व्हड धवें शियासण आनी ताचेर बसून आशिल्लो ताका हांवें पळयलो. भुमी आनी आकाश ताचे मुखली पोळण गेली आनी नापैंच जाली. मेळ्ळीं व्हडां आनी ल्हानां शियासणां हुजीर उबीं आशिल्लीं हांवें पळयलीं. तेदवा पुस्तकां उगडलीं. शेकी आनी एक पुस्तक उगडलें. हेंच जिवंतांचें पुस्तक. तशेंच पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्या प्रकार मेल्ल्यांची जडती जाली. दर्यान आपणा सुवें आशिल्ल्या मेल्ल्यांक सोडून दिली. उपरांत मरणान आनी पाताळान आपणा सुवें आशिल्ल्या मेल्ल्यांकी सोडून दिली. हर एकल्याची ताच्या कृत्या प्रकार जडती जाली. तेदवा मरणाक आनी पाताळाक काण्ण उज्याच्या सरोवरांत उडयलें. हो उज्याचो सरोवर दुसरें मरण. जांची नांवां जिवंताच्या पुस्तकांत नांत तांकां काण्ण ह्या उज्याच्या सरोवरांत उडयलीं. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयल्याचो आकाश आनी पृथ्वी नापैंच जाल्ली. दर्योय नांच जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें. हरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोवन आयतें जाल्लें. तें सर्गा वयलें देवाथावन देंवोन येतालें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 84 3, 4, 5 तावन 6a आनी 8a. श्लोक आबळे मनशा मदें देव बिडार करता. सर्वेस्वराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मो लालेता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची होगळीक घाता. श्लोक आबळे मनशा मदें देव बिडार करता. तुजे वेदीसरशीं दळबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. गिरबुजांक पर्यान मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. श्लोक आबळे मनशा मदें देव बिडार करता. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात तुजी वांकणी करीत आसात. तुकाच आदार करून घेतिल्ले मनीस कितले भागी. चलता चलता ती घट बळवून जातात. श्लोक आबळे मनशा मदें देव बिडार करता. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 21 वळ 29 तावन 33 पर्यंत. उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगली. अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया. तांकां आंकऱ्यो फुटून पानां उसोवंक जातना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तेच परी
हे सर संगती घडलेलो तुम्ही पळयतच देवाचे राज लागीं पावला म्हूण समजा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्यो सर संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्रकृतींत जावची बदलावण पळोवन आमी वेळ काळ जाणा जावंक शकता. देखून जेजू अंजुराच्या रुखाचो दाखलो आमच्या मुखार दवरता. आंकड्यो फुटोवन पानां उसोवंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण समजता. तशेंच संवसारार विचित्र संगत्यो घडलेल्यो पळयतना देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणा जायचें म्हणटा जेजू. ह्या मारिफात जेजून आमकां दिवचो संदेश कितें? पयलो, तुज्या भावार्थांत तूं धंडल नाका. देवाचें राज होगडाय नाका. दुसरें, संवसारार सर संगती सरतल्यो, पाशार जातल्यो. देखून संवसाराच्या संगतींक होंदोन जिये नाका. बकार देवाच्या उतरांचेर होंदोन जिये. अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात म्हणटा जेजू. आमचो देव विश्वासी. जें कितें सर ताणें बासयलां तें सर्व ताचें तें संपूर्ण जालां. देखून संवसारार कितें गेल्यारी कितें जाल्यारी आमचो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर खंचोवन ह्या प्रकार जियोन देवाचें राज आमचें करया.